नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिलो राजीनामो। रमेश तवडकारूय दितलो सभापतीचो राजीनामो फाल्यां सोपूतविधी। मुळगांव जावपी ईएसआय हॉस्पिटलाचें काम बेगीन घेवच्या हातात। खासदार सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेत मागणी। मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन दोन गटां मदीं जाली वादावादी झगडी। 2 जाणांक दुखापत। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले भरती। संरक्षण वंटीचें काम उण्या दर्जाचे संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर एफआयआर करून करतलो ब्लॅकलिस्ट। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराची शिटकावणी। उदरगतीची कामां करपाचें सोडून भाजपाची फक्त बोलबच्चनगिरी। थियेचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान सरकाराचेर काडलो फोग। गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची भौशीक बांदकाम खात्यान घेतली दखल। बोरये पुलाच्या दुरुस्तीचे काम घेतल्या हातात। पुलाची जाल्ली सामकी चवथिकाय। आणि आता खबरो विस्तारात। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान बुधवारा आपल्या मंत्रिपदाचो राजीनामो दिलो, जाल्यार रमेश तवडकारूय बेरेस्तारा सभापती पदाचो राजीनामो दितले। फाल्यां दनपारां सोपूतविधी जातलो। आयज फाल्यां करीत निमणे मंत्रिमंडळ फेरबदलाक म्हूर्त सापडलो। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान बुधवारा आपल्या मंत्रिपदाचो राजीनामो दिलो। भलायकेच्या कारणाक लागून आपूण मंत्रिपद सोडटा म्हूण आलेक्सान जाहीर केला। रमेश तवडकारूय बेरेस्तारा सभापती पदाचो राजीनामो दितले। फाल्यां सोपूतविधी जातलो। गोविंद गावडेक मंत्रिपदा वयल्यान काडले उपरांत ताचे एक मंत्रिपद रिते आशिल्ले। ते उपरांत आतां आलेक्सान मंत्रिपद सोडला। ताका लागून मंत्रिमंडळांत 2 जागे खाली आसात। ह्या दोनूय जाग्यांचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी सभापती रमेश तवडकार हांकां मंत्रिपद मेळटले। ह्या दोगांचो सोपूतविधी फाल्यां दनपारां जातलो। आतां कोणाक खंयचें मंत्रिपद मेळटा तें पळोवचें पडटलें। No, I'm not giving up. Because I believe I have improved drastically. I believe in the next 1 week I'll be back to my good old self. I'm not. But I'm giving due to personal reason. And I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I have taken on my shoulders. And that's it. पर्सनल म्हणल्यार पार्टी लेवलाचे पर्सनल I have no problem with the party. I will still continue to be a member of the party. I have no issue with the party. So you are already with him? Once I talk to you, I'm still a cabinet minister. But once I talk to you, we'll send a letter to the chief minister's office because he's not involved. So chief minister मेळ्ळा तुम्ही? No. But I'll meet him tomorrow. Okay. Suddenly, sir, made a decision. I was toying with the idea for some time. Ultimately, I decided enough is enough and decided to put my paper. विस्तारान मातशें सांगता तुमी कितें विस्तार मंत्री पदाक येता मिनिस्ट्री मेळपाचें आसा इतली वर्सां जाली जालें तें फाल्यां शपथी जाता कन्फर्म जालें कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता फाल्यां 12 आसा जे कोणा कितले वरांचेर जाता 12 आनी तुमचे पोर्टफोलियो No, so I have to follow to sir. आप के नाव आहे का पोर्टफोलियो कोणते क्रेडिट ना ताजे त्या संदर्भात काम काय होईल ना फाल्या दोन तुम्ही आणि दिगंबर कामत एक गजाल तुका विचारपाक काय म्हणटा पहिले एक आमचो रमेश तवडकार बाब आणि दुसरो दिगंबर कामत आणि माझा विषय पळय म्हणटा पळय तो हे कशें आसता की
इलेक्शन घेवचें पडटा. आता त्या टायमार जेन्ना पळय इलेक्शन पळय घेतले तेन्ना पळय कोण पळय फीड करतलो नॉमिनेशन आनी तेजे नंतर मागीर इलेक्शन जाले उपरांत पळय रिजल्ट कळटले तोच तो सभापती जालो असो विशय आसता. बाकीचे आमी म्हणटा पळय हो हे जाता तो तशें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच ESI हॉस्पिटल आसा. ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस वचचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल उबारचे आनी ताचें काम बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली. My special mention is need for establishment of 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150 bedded Employees State Insurance Corporation Hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present, the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured person and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margaon in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Mulgaon was approved at a proposed rate of rupees 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly the sale deed was executed in December 2023 and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon is taken up on priority and that all pending processes are expedited at the earliest. मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटांमदीं झगडी जाली. गाडी लायिल्ल्याच्या निमतावयल्यान 2 गटांमदीं वादावादी जाली. ह्या वादावादीचें रुपांतर झगडेंत जालें. हातूंत 2 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले आनी फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गाडयो एकमेकांक लागल्यो. उपरांत दोनूय गटांमदीं वादावादी जाल्यो. ह्या वादावादीचें रुपांतर उपरांत झगडेंत जालें. एका गटान दुसऱ्या गटांतल्या एका दादल्याचेर फायर एक्सटिंग्विशर मारलो. हातूंत 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. ना इन्सिडेंट किती जालो रोडाचेर रोड रेज अशें म्हणटा अरेस्ट बी केला कोणा मेडिकलाक धाडला दोन्ही पार्टी हय कन्फर्म करतात. कितें साहेब सुरी मारल्या ती करी गजाल काय खबर ना सध्या तुमी आतां रोड रेजाचे इन्सिडंट न्हू ते व्हेरीफाय करता. We will take a call. What exactly? कितले भुरगे इन्वॉल्व आशिल्ले? Around 4 to 5 people are involved as of now. वो भाई इधर से आ रहे थे तो उसने साइड मार के आगे गाड़ी रोक के बोलता तूने मारा. फिर कई लोगों को बुलाया, ऑलरेडी 2 जने दिखे थे शायद. फिर भाई ने जान बचाने के लिए इधर आए, मार दो आए उधर. फिर 15-20 मिनट आन के इधर हॉस्पिटल में घुस के फायर सिलेंडर से सीधे ही मारा. भाई बेहोश उधर पड़ा है अंदर. क्या मारा? फायर सिलेंडर मारा सिर पे. बहुत मारा, मुझे ही मारा. मैंने बचाने के लिए आया, मेरे भाई को ही मारा, मेरे कजन ब्रदर को सबको मारा. 15-20 लगे थे. तुम कहाँ जा रहे थे? जी भाई खाना खाने के लिए जा रहे थे. इधर का आरटीओ तो गैरेज है, आरटीओ ऑफिस के पास में. तुम इधर रहता है गाँव में? जी जी. भाई का नाम क्या है? रशीद. तुम्हारा नाम? माय नेम इज शाकिर अली. शाकिर अली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
सेगीत पडपी पावसाक लागून मुरगांव पालसण बांदिल्ले कांय भाग कोसळ्ळो. पालसण कोसळिल्ले सुवातेची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान पळोवणी केली. उण्या दर्जाचें काम केल्ले खातीर संबंदीत कंत्राटदार आड FIR दाखल करतलो, तशेंच संबंदीत कंत्राटदार ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें. हे काम जे आमी फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन हे कंप्लीट करपाक लागून घेतलेले इनिशिएटीव घेतलेले, सो ते स्टार्ट जाले, बऱ्या भशेन काम जाताले. बट काही कारणांक लागून हे जाले, तेजो ब्लेम घेम ना. बट एक तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आसा, हांगा तुमकां मिडियाक सांगलेलो, इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिशनल कॉस्ट नासतना वॉट एवर वॉज द टेंडर अलॉटेड अर्लियर, त्या टेंडराच्या अमाउंटाचेर ते काम करून घेतले. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एडिशनल कॉस्ट तेजे भितर जावपा ना, ते तेजे भितर जातलो. एंड आय विल पर्सनली सुपरवायज इट. आमच्या मदीं बाकीचो फुर्तादो बाप आसा, जो हायवेचो आमचो हेड आसा, सो ही इज ऑल्सो विथ अस. तेका मुद्दाम माफयलेलो आसा, कित्याक हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयल्या कारणान, कित्याक हो टेंडर जो आसा तो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान करना, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर तेंच्या अंडर काम दिल्लेले आसा. आणि म्हाका दिसतालें की बऱ्या भशेन एक काम जाता, बट काही कारणांक जे तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन दिला टेक्निकल, आता टेक्निकल ते खूप कितें सांगूंक शकता, बट लोकांक रियलिटी जाय. तुम्ही जशें म्हणटा लोकांच्या मनान एक भंय जावपाक नाका, कित्याक फाल्यां तो पार्ट कित्याक पडपाना काय म्हणून जे तुमी क्वेश्चन करता. म्हाका खंय तरी दुबाव आसा. बट जेन्ना एदी व्हडली प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट जेन्ना हे हेड करतालो, म्हाका दिसता असो आमी दुबाव घेवंक शकना. आणि म्हाका खंय दिसता तेच्या लागून हांवें मुद्दाम PI आमचो मुर्मा गोवाचो ते काय जायना आत्तां फोन मारून आपयला हांवें, कित्याक म्हाका खंय दिसता की हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. थिवी मतदारसंघात उदरगतीची कामां जावंक नाशिल्ल्यान थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान सरकाराचेर फोग काडला. उदरगतीची कामां करच्या बदला सरकार बोलबच्चनगिरी करपाक व्यस्त आशिल्ल्याचो आरोप ताणें केला. तशेंच गोंयचे लोक आतां भाजपाचेर विश्वास दवरिनात. तशेंच थियेचे सद्याचो आमदार लोकां खातीर काम करपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप लेगीत किरण कानोळकरान केला. सध्या हांगासर भारतीय जनता पार्टीक एंटी इनकम्बन्सी खूब जाल्ली आहा. लोक नाराज आहा, म्हारगायेच्या बाबतीन म्हणत व बाकीच्या सगळेच बाबतीन. सरकार उलयता पण प्रत्यक्षान काम करिना. उलयता, लोकांचे कान सादयता हांव म्हणटा. म्हणजे आमी एक म्युजीक आयकता आणि बरें गाणें म्हटलें म्हणटा, बरें म्युजीक जालें म्हणटा, पूण ते तरी प्रत्यक्षान म्युजीक आसता. म्हणजे परतून आमी जर ती रिप्ले केली जाल्यार आसता. पण हांगासर कितें जाल्लें आहा, सरकार खाली बोलबच्चनगिरी करता, हेच्या भायर प्रत्यक्षान कांय करिना. हे लोकांकूय जाणवल्या. जेन्ना तूं निवडून येता तुज्या भितर ती कुवत आसपाक जाय की सरकार जर ऑपोजिशनान सुद्दां आहा, हांव रुलिंगान आसलो, हांव रुलिंगान आसतना हांव स्वता सरकारा कडेन झगडोन कांय गोश्टी जायना ते झगडोन करून घेतालो. म्हणजे झगडोन इन सेन्स जे प्रखर मुद्दे मांडप, विधानसभेन मांडप किंवा सरकारा फुड्यान मांडप, मंत्र्या फुड्यान मांडप, आनी म्हजी खुबशीं कामां त्या टायमार केल्ली आहा. हांव सत्तेन आसलो तेन्ना, पण सत्तेन आसलो सुद्दां म्हणून तुका एकदां कशें आसता, आमदार मंत्र्यांचेर सरकाराचेर खूब लोड आसता. ते आपले जे आसता काम हे पडते तांकां सांगप आनी ते करून घेवप आसता. आयज हांगासरलो जो आमदार आहा हो खंयच केन्ना थिवेकारांचें काम करताना दिसलेलो ना. लोक हांगासरल्या आमदाराक, थिवेच्या आमदाराक आनी जो मंत्री आहा खास करून, तेका कंटाळले आहा, म्हणजे विटलेले आहा. आमदार आसून नासून सारको. सो हेका लागून लोकांक परिवर्तन जाय, लोकांक चेंज जाय थिवेन. सो ह्या चेंज करपाक लागून लोक एकदम तयारेन रावल्ले आहा. हांवें पयलींच्या पेक्षा म्हणजे 12 जे भाशेन लोक तयारीन आसले तेका घरा धाडपाक, जे 17 म्हाका दिसले ना, वो 22 म्हाका दिसले ना, पण आयच्या टायमार हांव सांगता तुका, जे म्हजे पोरणे लोक असले, पयलींचे लोक असले, ते लोक आयज एक्टीव जाल्ले आहा. प्लस आनी जायते लोक आहा जेंकां दिसता की थिवेन आसून नासून आमी सारके कांयच ना कशें. ह्या लोकांक दिसता की आयज हांगासर परिवर्तन जावपाक जाय आनी परिवर्तन घडोवपाक येन्नाच तर लोकांनी तयारी केल्ली आहा. बोरये पुलाची अवतिकाय जाल्ली. पुलाक पडिल्ल्या फोंडकुल्यांतल्यान लोखणाच्यो सरयो दिश्टी पडटाल्यो. देखून गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली. सध्या भौशीक बांदकाम खात्यान पुलाची दुरुस्ती करपाचें काम हातांत घेतलां. ह्या कामाक लागून पुलाच्या दोनूय वटेनी येरादारीची कोंडी निर्माण जाली. ताका लागून कामार वचपी लोकांक कळाव जाल्ल्यान लोकांनी तिडकूय उक्तायली. तशेंच ह्या पुला समांतर नवो पूल बांदपाची मागणी गाडयो चलोवपी चालक आतां करपाक लागल्यात. बरे पुलान जे रस्त्यार खड्डे पडलेले आनी ताका रोड दिसपा लागलेले, ताका लागून सद्या दोनूय वाटेनी ट्रान्सपोर्ट हेवी जाम जाल्लो आसा. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस हांगा हजर जाल्ले आसा. तशेंच आज सकाळीं PWDचे कामगार हांगा रस्त्याचें रिपेरींग काम करपाक येयल्ले आसा.
सो आयज नाल्यार फाल्यां 2 दीस भितर हे रिपेरींग काम जावपाची शक्यता आसा. गेले कांय दिसां पासून हे खोटें आशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांक खूब प्रॉब्लेम जातालो. तशेंच लोक लेट पावतात, कामां वचपाचे लेट पावताले. सो PWDन हेचेर दखल घेवची आनी रोखडोच एक दुसरो समांतर पूल बांदपाचोय मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. बोरयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. गवळवाडा निरंगाच्या सुमती वेळी भिका समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले. ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें तिका मजतीचो हात दिलो. गवळवाडा निरंकाळ रावपी सुमती वेळीप ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आदार ना. ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आदाराचेर ती आपली जीण जगता. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसात. तशेंच तिच्या घराक गळटी लागल्या. कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य ना. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. हाची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी सुमतीच्या घरा वचून तिका मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. सो हांव हें आई तुजें हें काम घराचें करता आनी तूं कांयच टेन्शन घेवपाचें कांय गरज ना. कळ्ळें? देव आसा, देवूच धाडटा आमकां करपाक आनी आमी करतले. तूं सुसेगाद राव. तें पयलें हांवें घर तुजें खूब त्रास जाल्या तुका आनी म्हाका रिपेरींग करून दितले तुमी? हय, हें फूल रिपेरींग करून उदकाचें कितें आसा पळय पडटा तें सगळें पॅक सगळें क्लियर जातलो. एक्चुली हें म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं न्यूज घेतिल्ली गोमंतका. ही म्हाका काल एक लोकल न्यूजपेपरार फॉरवर्ड जाली की हांगा अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून. सो सांगपाचें म्हणल्यार हांव शॉक जालो की कोणें कांय हेल्प करूं ना. म्हणल्यार कोणें करपा जाय आशिल्लें त्या लोकांनी करूं ना. सो आमी करया तें आतां आनी क्लियर तिका ती उदकान रावपा ना हाजे फुडें. तिकाय रायट आहा बरें जगपाचें. बेतोडा पंचायत एरियेच्या गवळवाडा हांगा रावपी एका जाणटे सुमती वेळीप हिच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले आनी हेची बातमी कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ली. ह्या बातमेची दखल शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी घेतलेली आसा आनी तेणी ह्या घराचे मंगळ दीस इन्स्पेक्शन करून फूल छप्पर रिपेर करून दिवपाचें तिका आश्वासन दिल्लें आसा. शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी जून म्हयन्याक वाजे शिरोडा हांगसरल्या समीक्षा नायक हिच्याय घराचें रिपेरींग करून तिका एक मोठो आदार दिल्लो आनी सुमती वेळीप हिकाय बीन आपूण बरो आदार घर रिपेर करून तिका आदार दिवपाचो तेचो मनोदय व्यक्त केल्लो आसा. ताका लागून स्थानीक लोकांनी खरेंच शिवप्रसाद शिरोडकर हेचे आभार व्यक्त केले वयता. तशेंच शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी गरीब तशेंच कोणूच दखल घेतलेली नाशिल्ल्या लोकांक मदत करपाक आपूण सतत उपलब्ध आसतलो अशें आश्वासन स्थानीक लोकांक दिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्या. जातूंत मुखेल सभाघर, ब्लॅक बॉक्स थिएटर आनी एनेक्स इमारतीचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तेंको दिल्ल्यान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें हो उपक्रम हातांत घेतला. नूतनीकरणाचें काम दर्जेदार आनी वेळार पुराय जावचें म्हणून फामाद चित्रपट आनी नाट्य कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला देखरेख समिती स्थापन केल्ल्याची म्हायती रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिल्या. चेयर्स रिपेअर्साचें काम आसा, कार्पेट रिप्लेसमेंट काम आसा, स्टेप्सां लायटी आसा त्यो काम आसा, कर्टन मेन कर्टन सायड कर्टन ताजें काम आसा. हे सगळे गोष्टी चालीक लागिल्ले आसा. प्लस ब्लॅक बॉक्सांनी तेच फॉल सिलींग आनी कार्पेट आनी चेयर्स करपाचे पडटे सगळे लिकेज आशिल्ल्यो त्यो डेम्पटन्स जातालो टेबलींतल्यान ते सगळे क्लियर करपाक जाता. प्लस एनेक्स बिल्डींग जे काम आता नवीन चालू केला निधी जाता ताजी खातीर ही सुपरवायझिंग कमिटी केल्या. सुपरविजन करपी कमिटी भितर आमी जनरल कावन्सिलान ठरयलें की कोण आसचे. जनरल कावन्सिलान ही रवींद्र भवनान सुपरवायझिंग कमिटी जाल्यार नाव वी आर गोइंग टू सेंड इट टू DAC कळ्ळें ताका दाखवा. ही कितें ही इंटरफियर जावपा ना, ही फक्त रिपोर्ट करतली काम जाता तें सारकें चल्लां काय ना आमकां. पण आमी कितें म्हणलें तातूंत भितर PWDचे लोक जाले.
सो देर विल बी गुड कोऑर्डिनेशन. नाल्यार तूं सांगता ताका सांगता तो मागीर ताजी फिल्टर करून ताका सांगता तें नाका. सो वी हॅव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हातूंत भितर चेअरमॅन वॉट डिसायडेड एज विजय केंकरे, who is also chairman of task force, which is approved by the government. So ताका आमी काडलो. फाटल्या 4 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दांडो सांग्यावयल्या मार्सियाना बरेटो हिच्या घराची वणत कोसळ्ळी. सुमार 80,000चे लुकसाण जाले. घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. काल इकरांक सुमार अकस्मात वणतच कोसळून सकला पडली. दोन्ही बेडरूम गेले. दोन्ही बेडरूमात फ्रीज आसली, गॉड्रेज आसली, आलमारी आसले, सगळे तेंचेर पडले. सगळे चिरे ईट सगळे आख्खी वणत तेंचेर पडले आनी सगळे चिऱ्या जावन. ती वणत आसली ती कसली मातयेची कितें? वत चिऱ्यांची वत इटांची. कित्याक लागून पडली म्हणटा तूं? 3 दीस रेग्युलर पावस पडलो आनी सगळे फूक मारून पडले ते. पूण ही वणत पडली आनी कोणाक कितें जालां बी तुमगे हेका? आमी कोण नासली. आमकां नेबरान फोन मात्रच आमी येयली पळोवपाक आनी सगळे उदीक भितर पडटा तें पळोवन आमी कार्पेट हाडून घायली. आतां तुमकां कितलेशें लुकसाण जावचें दिसता? जातलें 80,000 पण. आतां तेतून पोना कितें कितें आसा म्हण तुवें? जायते सामान आसलेलें. सगळे सामनाचे सगळे पडले ती पडोन. आतां आलमारी आसलेली? आलमारी मदराचे 2 आलमारी आसल्यो, 2 गॉड्रेज आसल्यो, फ्रीज आसलोली आनी जायते सामान आसलें बेडरूमान. हरशीं घरांत कोण रावनात? कोण ना. आमी आसली फिटीनगर येयल्ली आमी. हरशीं तुमी खंय रावता? हांव सांतिस्तेव रावता. ओके. पूण हें घर खाली आसा? हय खाली म्हणजे माय रावताली. माय एकटी पडटा म्हणून हांव मागीर आमगेर घेवन गेलें. ती 78 इयर्स. ओके. ती एकटी पडटा म्हणून हांव आमगेर घेवन गेलें ती. आतां ही फायर स्टेशन टीम केन्ना येयले? राती येयल्ले. राती येयले तेन्नाच्यान आतां परत येवन ते परत येवन सगळे साफ करता. कुचेलीच्या झरीन दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. संबंधीत खात्यान तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. वेंचणुके वेळारूच आमदार आनी मंत्र्यांक ह्या झरीची याद येता अशें थळावे म्हणटात. चवथीच्या पयलीं ह्या झरींतलो गाळ नितळ करचो आनी आमकां नितळ तरी करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आयज वॉर्ड नंबर 1 जी झर कुचेलीची म्हणटा पळय थंय आसलेले आनी जे आमी पयले पळय ज्यो उदकान जे थर्माकोल गार्बेज प्लास्टीक सगळे व्हांवन येयल्लेले आसा. ही पयली फावट न्हू. हे खुबश्या वर्सां हे वर्सान वर्स चल्लेले आसा आनी आमी नगरपालिकेक पडटा कितें WRDक पडटा कितें टुरिजमाक पडटा तेंच्या कडेन मागलेलें की बाबा हेजेर लक्ष घालात म्हणून. हेजेर अजून मेरेन कोण लक्ष घालना. की कितकीशी फावट आमी तेजेर लक्ष घाल म्हणून सांगतात. मॅनिफेस्टोन कावन्सिलर घालतात की आमी झरी आनी तारी तुमचे बरे नितळ करून दितले म्हणून सुंदर करून दितले म्हणून घालतात ते. आनी त्या झरीच्या आनी तारीच्या हेजेर आनी गार्डन एक जर ती टुरिजम मंडळ करून दिता म्हणून मॅनिफेस्टोचेर घालून ते निवडून हाडटा. जर ती केन्ना दिसता तांकां जेन्ना इलेक्शन आसता पळय जेन्ना मॅनिफेस्टो छापपाचो आसता पळय तेन्ना ती कुचेलीची झर दिसता तात्पुरती. आनी आतां जे पळोवंक गेले जाल्यार सारके बुरशे जाल्लेले आसा. वयरसून जे कॅमिकलाचे उदीक घाण उदीक येता पळय ते स्क्रॅपाचे जावं आनी खंयचे जावं सगळे घाण उदीक ते झरीन येता. सुंदरशी आमची झर आहा ती आनी असले झरी कमी उरलेले आसा गोंयान. ही मेंटेन करून दवरूंक जाय. अजून मेरेन हेजेर लक्ष घालिना. हांव मागता की WRD मिनिस्टर बाप आमचो सुभाष शिरोडकरा कडेन जर तुमी हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार त्या कुचेलीच्या झरयेर मातशें स्पेशली येवन पळयात आनी तेजेर मातशें लक्ष घाला. तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार त्या सायटीक आहा ती तार तितून पासून गार्बेज प्लास्टीक थर्माकोल सगळे व्हांवन गेल्लेले आसा. तितून ती बायलां येतात तितून कपडे उमळपाक बसतात ती आनी तितून झरो फुटलेलो तितून जें उदीक येता तें उदीक पिवंक पासून पयलीं यूज करताले ते. आतां पळोवंक गेले जाल्यार सगळो रेबो कचरो तितून येवन बसलेलो आसा.
गोंय कोंकणी लेखक संघ आणि धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय हांच्या जोडपालवान पणजे सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरात कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या कार्यावळीक दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आणि मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। ह्या वेळार सुचिता पै हिचो कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार तशेंच जॉन आगियार हांकां कोंकणी भक्ती सेवा पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो। तशेंच नाटककार संदीप वासुदेव रेवणकर हांचे आणि कणसा हासली ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले। ह्या कार्यावळीक कोंकणी मोगी व्हडा संख्येन उपस्थित आशिल्ले। कोंकणी कित्या खातीर केल्ली? कोंकणी ही फक्त गोंय राखपा खातीर केल्ली हें लक्षांत दवरात। कोंकणी जर नाशिल्ली जाल्यार आमी येन्ना महाराष्ट्रांत वचपाचें आनी बरें सुखी आसपाचें। लक्षांत दवरात। सुखी आसपाचें इतल्या खातीर म्हणटा मागीर थंय आमी कोंकणी पुस्तक छापपा वतालीं, थंय मराठी पुस्तक छापपाक मेळपाचीं। पुस्तकां आनी पुरस्कार दिवपा खातीरच जर कोंकणी आशिल्ली जाल्यार महाराष्ट्रांत वचपाक आमकां कोणें आडायल्लें? मागीर आमी गोंय वेगळें कित्याक दवरलें? गोंय आमी इतल्या खातीर वेगळें दवरलें कारण गोंयान आमकां बरे तरेन फुलपाक एक संदी मेळची, एक नवें गोंय घडोवचें। आज 60 वर्सां नंतर आमचें गोंय खंय आसा आनी कोंकणी ज्या 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 सुत्राच्या आदारान आमी गोंय बांदपाचें आशिल्लें तें सूत्र खंय पावलां। इतल्या खातीर हांवें म्हणटा कारण आज पळयात कोंकणी विद्यापिठांत कोंकणी आसा। दर वर्सा जवळ जवळ कोंकणी विभाग गोंय विद्यापिठांत आसा आनी तेच भशेन कोंकणी आमच्या केपें कॉलेजीन आसा। जवळ दर वर्सा 50 भुरगे कोंकणीची शिकप घेवन भायर सरतात। हे भुरगे वतात खंय? फाटल्या 25 वर्सांत जवळ जवळ एक 3 ते 4 हजार विद्यार्थी कोंकणी शिकून भायर सरल्यात। पूण गोवा गव्हर्मेंटान हालींच मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां तांकां राजपत्र गव्हर्मेंट गॅझेट काडपाक जे कोंकणींतल्यान काडपाक तांकां लोकूच मेळना। तर लोक हे भुरगे खंय वतात? आमी कोंकणी चॅनल चलयतात, आमकां हांगा लोक मेळना। आमकां रिपोर्टर्स जाय, आमकां सब एडिटर्स जाय, कोंकणीचे भाशांतर करपी जाय, कोण मेळना। मागीर हे लोक खंय वतात? हो प्रश्न आमकां विचारपा जाय कारण निमाणे हे सगळे लोक गोंय घडोवपा कडेन सामील जावपा जाय आशिल्ले। फक्त पुस्तक काडप, कोंकणी संस्था चलोवप, पुरस्कार घेवप। आतां जर पुरस्कार पळोवपाक खातीर सामकी स्पर्धा चालू आसा। साहित्य अकादमीचे पुरस्कार, साहित्य अकादमीत कोण वतलो, कोंकणी अकादमीचो कोण मेंबर जातलो, एक मनशाक 3 पदां। हाजेर म्हाका दिसता चर्चा ह्या राष्ट्र मान्यताय दिसा करपाची गरज आसा। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।